बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आतां आमी सक्कड सांगाता मेळया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक मान करया. Mokut gompya ani maik pilya sekar sanggata melya sekar lagi serya amche tale kirya Moryek hogolsia Peter Bauteri Siunia boli Sulanker melteli Moryek favosali Klani sodia Fula etan karya Kanso yek mokut gompya Ani maek divya Sekad sanggata melya Sekar lagi serya Amche tale ye karya Moryek hogolsia मोरी गुप्त गुलोब गिताच्या गितांत सली प्रेमी गीत गावन अशें म्हणटा हांव शारोनान फुल्लो गुलोब हांव दोंगराच्या कणक्या मदलें लिल्ली फूल गितांतलो सोलो प्रेमी तिका म्हणटा सर सुगंधीत द्रव्यां प्रास सर तुजो सुगंध मोरी माय सर्गराजाच्या वर्तांतलो गुप्त गुलोब जावन आसा आमच्या मेळ्या मनशा सैमाचो गौरव ती जुडीत स्त्रियेक म्हणलेले बरी तूं मान आमचो गौरव तूं आमच्या सगळ्या लोकांचो म्हूण मोरयेक आमी वगळसूंक फावो मोरयेच्या कुडी आत्म्याची ती सोबाय आनी नितळाय कोण वर्णीत चरित्रेन तिची आनी जेजूची कितलीशीं पिंतुरां कलाकारांनी पिंतरायलांत तरी तांची ती आत्मीक सोबाय सुर्या बरी परजळीक जावन आसा जशें जडाचो कोमरो पाळाचो जीव घेता तशें जेसवे वंशाचें पाळ जावन आसच्या मोरयेतावन आख्ख्या मनशा कुळाची खरी दाखवाल जावन जेजू जल्मालो त्या कथावीन शेळये जेजू पासूनच देवान मोरयेक पापा कथातावन शाबीत सोबीत राखली आमच्यो कुडी निस्कळ दवरूंक आनी आमचे आत्मे बागेवन जावंक तीस निश्कळंक अवंकार माय आमकां कुमोग दिवन दी
मोरयेची ससाय जोडूंक मागणे आमी सांगता म्हणया. हे देवाचे अंकवार माये मोरये, तूं आम्हा सर्वांची राणी जावन आसाय. जिणयेच्या दर्याच्या वादळांत आमी वद्दाडतां आनी वायटाच्या बुलोवण्या वरवीं आमी कश्टतां. आमचे विनवणेची तूं बेपारवा करिनाका. मोरये, तूं सर्गींच्या सर्व सक्त्यां प्रास चड व्हरती. तूं पवित्रत्म्याच्या भांगराळ्या मोगाचो पारवो. तूं दंडदुतांचो संतोष आनी मान. तूं प्रावादींचो आनी रक्त साक्षींचो गौरव आनी वैभव. हे सर्गींच्या सुवर्णाच्या मंदिरा, सगळ्या संवसाराक तुजी ससाय दी. तुजे बुजवणेन आमच्यो दुखी थांबय. निस्कळ जिणी जियोंक आमकां तूं प्रेरण दी. ये मोरये, तुज्या पुताक आनी आमच्या सोम्याक आमी होगळसितां आनी तुका आमी वंदितां. ये मोरये, जडतेच्या दिसा तूं आमची एकलीस इश्टीण. तेदना जेजू कडची कृपा आनी मोग हाडन आमच्या कुमकेक तूं ये. ये देवाचे भगवंती माये, आमी तुजे ससाये काल येतां. आमच्या मागण्यांची बेपारवा करिनाका. ए अनंत बरी तांकवारी, सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां तूं निवार. तुजो आसरो सोदुल्लो आनी तुजो आदार मागल्लो कोणूच येदोळ निराशी जावन वसूंक ना. देखून ए देव पुत्राचे माये, आमचे मागणे तिरस्कार करिनाका. आमची मागणी देवा मुखार व्हर आनी आमकां जवाब दी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मरिये, तुज्या पाप कतनतलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बगेवोन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मरिये, तुज्या पाप कतनतलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बगेवोन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मरिये, तुज्या पाप कतनतलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बगेवोन. देवाचें उतर आयकूंक आमचीं काळजां आनी मनां तयार करया. सांज जुवां प्रमाणे वांजलांतली ही बरी खबर. 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेन्ना जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचेत आसले. फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांठ पर्यान भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें आनी जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन तांचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वणटा
आनी सैऱ्यांनी दोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. श्लोक. बाळोक मरये, कुरपेन जल्मले, सुर्या अवरोरा, पापकत तुका ना, वैरींक पाडाव कर, परती दिश्ट आमचेर, दी आमकां जेजू सोमयाक. मोरी जावन आसा गुपीत गुलोब. गुलोब आमी जाणा सोबीत फूल, तशें मोरी सोबीत जावन आसा म्हणून आमकां तक्षणां कळटा मोरी सोबीत जावन आसा म्हणून. कशें सोबीत? सोबीत ती शेगुणांनी बरोवन आसा. फुलांचे राणी जावन आसा गुलोब. तशेंच मोरी जावन आसा एक राणी. फुलांच्या राणये बरी ती राणी जावन आसा, शेगुणांची राणी जावन आसा. आनी ही राणी आमकां सदांच कुमो करता. ती गुपीत गुलोब तिचो परमळ आमचेर फांकयता आनी त्या परमळा वरवीं आमी तिका मान करता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें कशें मोरी त्या काना शहरांत थंयसर आपलो वर्तो शेगूण दुसऱ्यांक कुमो करचो वर्तो शेगूण ती दाखयता. दुसऱ्यांनी सांगूंक ना. त्या काजराच्या वेळार थंयसर गरज पडली आनी ती गरज ती समजता, तिचे इतल्यागत समजता आनी वचून जेजू लागीं वचून कुमोक विचारता, तांकां कुमो कर म्हणून. तिका सांगयेतें आसलें, ओह म्हाका कितें पडून गेलां. सादारण जावन आमी अशेंच पळयता, आमकां कितें पडून गेलां, तिका काय कितें पडून गेलां तशें म्हणटा. पूण आमी पळयता मोरी तांकां कितें करयेत गी म्हणून पळयता. तिचे तावन या तिचे मरिफात कितें करूंक जाता म्हूण पळयता. पळया शेगूण कुमो करचो, पळया शेगूण मोग मैपास आनी कुमो करचो हो व्हरतो शेगूण मोरये थंय आसलो. तिका कोणेंय सांगूं ना, पूण तीस सोदून काडटा तांची गरज आनी तांच्या गरजेक पावयता. पयलीं आमी पळयलां विजिटेशन, म्हळ्यार मोरी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ल्या वेळारी त्या वेळारी तिका कोणेंय सांगूं ना, एलिझाबेथीक तिची गरज आसा म्हणून सांगूं ना, पूण तीस जावन एलिझाबेथीक वचून कुमो करता. एलिझाबेथीक तिची गरज आसा म्हणून तीस समजता. अशें आमी पळयता मोरये थंय असलो इतलो व्हरतो शेगूण आसा, मोगाचो इतलो व्हरतो शेगूण मैपासाचो आनी दुसऱ्यांक हुस्को दाखोवचो. अशें पळयतना आमी पळयता सर्व उदाहरण आमी पळयतना दोनी उदाहरण मोरी आपणाचेर दुसऱ्यांची कश्ट आपणाचेर घेता, आपणाचेर सर्व दूख आपणाचेर घेता. देखूनच न्ही गे आमी म्हणचें दुखी सायबीण म्हणून सगळो दीस रडची तसली दुखी सायबीण न्ही, पूण दुखी सायबीण म्हळ्यार आमचे सर्व दूख तिचेर घेता. जेजूची दूख कशी तिणें घेतली तशेंच आमची दूख तिचेर घेता आनी आमकां सवकासाय लाभयता, समाधान लाभयता आनी सुडका लाभयता. आमी पळयता मोरी देवाचो मोग करता. कशें मोरी देवाचो मोग करता तशेंच मोरी जेजूचोय मोग करता आनी आमकांय सांगता आमी देवाचो मोग करूंक जाय, आमी जेजूचो मोग करूंक जाय. आमी हें कशें करयेत? आमच्या जिवनांत जर तर आमी मोरये बरी हेरांक समजल्यार, हेरांची गरज समजल्यार खंडीत जावन आमकांय तांच्यो गरजो पयलेंच समजतल्यो आनी तांकां तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां सुलभ जातलें. तसो मोग मैपास आनी कुमो करूंक आमकां बोळ मेळटलें आनी आमकां वाट ही मोरीस दाखयतली. मोरी गुपीत गुलोब म्हणटना मोरी संवसारांत सोबीत क्रिएशन रचना जावन आसा. सर्वां प्रास ती सोबीत जावन आसा. तुमी आयकलां जावंक पुरो
गांवदा लुपेंत मोरी दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार थंयसर ती जुआंव डियागो म्हणल्या एकल्या मॅक्सिकोच्या आदिवासी मनशाक थंयच्याच मनशाक थंयसर दिश्टीक पडली. आनी दिश्टीक पडल्या उपरांत बिस्पा कडेन वचून ताणें इगर्ज बांदी जाय, त्या जाग्यार इगर्ज बांदी जाय म्हूण सांगूंक आसलें. सबार पोटी सांगल्या उपरांत बिस्पा आयकलो ना. मागीर बिस्पान एक चिन्न सायन मोरयेतावन एक सायन हाड म्हणून. त्या वेळार विंटर कठीण थंडायेचो वेळ, फुलां मेळचीं साथ दिसना आनी गुलाब जावंकूच जायनातले. असल्या संदर्भार मोरी सांगता त्या जुआंव डियोगोक, थंयसर फातरा वयर गुलाब आसात, ते तुज्या दगल्यान घाल आनी ते दगल्यान घालन वचून बिस्पाक दी म्हणून. तो त्या दगल्यान भरता आनी बिस्पा मुखार तो दगलो तो उक्तो करता आसतना थंयसर गुलाब थंय सकयल पडटात आनी मोरयेचें गुलाबांनी विणलेलें एक सोबीत ताचें रूप थंयसर त्या वस्तुराचेर आसलें. मोरी जावन आसा तीस गुपीत गुलाब. हर एक संगत ती गुपीत तरान करता, कोणायकी दाखोवचे खातीर करचें न्ही, कोणेंय कितेंय सांगा जाय म्हणून करचें न्ही, पूण ती दुसऱ्यांक कुमोग करता. मोलादीक गुलाब, सोबीत गुलाब, परमळीक गुलाब जावन आसा. आज आमी मोरयेक मान करता आसतना आनी प्रत्येक तरान ह्या नव्या वेळार मोरयेक मान करता आसतना आमच्याय कुटुंबांत तसलेच सोबीत गुलाब उदेंवन येवन दीत म्हणून मागया. आमच्या जिवनांत ती तसलीच परमळीक सुवाद तीच मोरी आमकां फावो करून दी आनी आमकां सर्वांक भुरग्यांक आनी वडिलांक बऱ्या शेगुणांनी भरून दी. अशें बऱ्या शेगुणांनी भरिल्ले मोग मैपास आनी हेरांचो हुस्को आमकां करूंक आमकां तीच मोरी माय आमकां कुमोग करतली. आमी आतां आमची प्रार्थना सोम्या मुखार मोरये मारिफात सोम्या मुखार दवरया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक, बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुजे परजेक निरंतर दैवीक जीव दिवन मोगाचें तशेंच शांती समाधानाची कुटुंबां रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक विविध धर्मांमध्ये सहकार आसा करूंक आनी लोकांतय तांची जबाबदारी पाळूंक उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या क्रिस्तांव आवय बापायनी मोरये मायेची देख घेवन आपल्या कुटुंबांनी भावार्थान जियेचें आनी कुटुंबांतल्या युवजनांक आनी भुरग्यांक देव बिरांतीन वाडोवन समाधानाची घरांनी बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंब म्हणले जिणे रितीक विविध संवसारी सौकर्यांचे वादळ आपटून आसा, तसल्या सर्व करगतावन कुटुंबांक निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावुरच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्लीं अनवरां बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना मोरये मारिफात जेजूच्या पांयांतळीन दवरया. प्रार्थुया. हे मोगाळे बाळोक मोरये, तुजो जल्मा दीस आमकां तुज्या भुरग्यांक संतोश आनी समाधान हाडटा. तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नश्टांनी पिडे शिडे वेळी भावार्थान दंडळ नाशें, बगार शांती समाधानान जियेवन देवाची खुशी आमचे जिणयेंत पाळूंक तुजें प्रेरण लाभय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजोवन तांचें पालन पोशण मोगान करूंक
आनी भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जियेवन आमची कुटुंबां बावरताची आनी शांती समाधानाची बिडारां जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय. हें आमी मागतां तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या समया जेजूचे नांवी. आमेन. आमी आतां मोरयेक होगोळसिया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक फुलां भेटोवन मान करया. Tikata Pania Gayanti Chesada Sargaras Tembaro Morie Hogorsia Hogorsia Morie Full parmali bosobi parsali petoi mai luso Jesu cha mogaso morie hogolsia hogolsia Morie Sergincha Disaso Auror tu Ganaso Vistuka Mandita Sanmaye Vornita Marie Hogolsia Hogolsia Morie. कळवणी आसा फाल्यांक न्ही परवांक. फाल्यां आमी इगर्ज हांगा उक्ती करता देखून हांगासर मीस आसतलें. आमी हे निर्धार इगर्ज उक्ती करच्या पयलें घेतिल्ले. तशें जावन फाल्यां 8 वरां नोवेन आसतलें. पूण मंगळारा हांगासर 6:30 म्हणून आमी निर्धार केल्लो. पूण 6:30 हांगा इगर्जेंत लोक आसतलो जाल्ल्यान 6 वरार आमी हें नोवेन करतले. हांव मंगळारा 6 वरार हें नोवेन करतले. हांव सर्वेस पौर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मुगाळ पुत्रा सोहे अंकवार मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे